पंचायत गटराची उदरगत जावची म्हणून सरकार आर्थिक मदत करता, मात 50 लाख दिले तरी गटरातूच म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी टोमणो मारलो। गांवगिऱ्या वाठाराचो विकास करपाच्या दृष्टिकोनान सरकार पावलां मारता, मात पंचायती कडल्यान जाय तशें सहकार्य मेळना। कांय पंचायती सोडल्यार हेर पंचायती फक्त नांवाक आसात। सरकार मदत करता, मात पंचायतींची मानसिकता पोन्नीच। वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे सहकार्य केला, हाच्याय फुडें अशाच पद्दतीचे सहकार्य करचे। पण हांव निश्चितरित्या एक गजाल मेन्शन करता आसतना म्हणजे सगळ्या फक्त गार्बेजीच्या बाबतीत सगळ्या पंच सरपंचांनी त्यांच्या कडल्यान देख घेवची आणि त्यांच्या कडल्यान काम करचें। खंयचेंय काम पॉसिबल आसा आपली करपाची तयारी जायी आणि आपूण जर केलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता। नाजाल्यार आमी पळयता की सदांच मॅक्सिमम पंचायती गटारांनीच वयतात, म्हणजे गटारांनी पयशे कशे घालपाचे इतकोच विचार करतात, दुसरो विचार करिना। आमी गोल्डन जुबली फंड दिलो, सिल्वर जुबली फंड दिलो आणि आता 15 फायनान्स कमिशन दिलो, म्हणजे 50 लाख रुपया सुद्धा दिल्या उपरांत आमी 5 गटारां कशी बांदतले हाचो विचार ते करतात। हो जो विचार करतात त्या 50 लाखाचो माझी पंचायत बिल्डिंग कशा पद्दतीन इम्प्रूव जावपाक शकता, माझ्या गावात आनी हांव रिसोर्स कितें क्रिएट करपाक शकता, ही विजनरी नजरेन जर घेवन वचत जाल्यारूच ते जावपाक शकता। म्हणून आमच्या सदोदीत म्हणजे प्रत्येकाक गांवच्या विकासाचो विजन घेवन फुडें वचपाचो ध्यास आसपाक जाय आणि तो आसता आसत जाल्यार गांवांत खूब मोठ्या प्रमाणात बदल जावपाक शकता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।